गोयच्या मांडवी न्हंय सयत हेर कितलेशेच न्हंयत प्रदूषण वाडत आशिल्ल्यान हळडोणचो आमदार कालूस फेरेरान विधानसभेत हुस्को उक्तायलो। गोंयांत सुमार 11 न्हंयांत प्रदूषणाचे समस्येक तोंड दिवचें पडटा। देखून न्हंयांतले आनी हेर उदका स्त्रोतांतले प्रदूषण आडोवपा खातीर कसली पावलां उबाल्यात असो प्रश्न आमदार कालूस फेरेरान केलो। तशेंच साळ न्हंयक प्रदूषित करपी व्हाळांची पळोवणी करची अशी मागणी आमदार वेंजी विएगश हांणी केली। I compliment Honorable Minister Subhash Shirodkar for being proactive in WRD Ministry and attending to issues promptly and urgently when issues are brought to his notice. In this regard, the questions we have raised is about pollution in the rivers and in the water bodies. 11 major rivers in Goa, including Mandavi River, Zuari, Sal, are classified as polluted by the Central Pollution Board due to untreated sewage, industrial effluents and mining waste. Key hotspots include Sal River turning black from pollution. Bisholi and Shapora face high fecal chloroform levels, rendering them unsafe for human consumption. In 2021, central government listed 11 rivers in the list of 323 polluted rivers across the country. What steps the government has undertaken to attend to rejuvenate these identified polluted water bodies? राज्यातल्या न्हंयांक प्रदूषित करचे न्हय ही लोकांची जबाबदारी। जायते जाण प्रदूषित उदक व्हाळात सोडटात। ते उदक न्हंयांनी भितर वचून न्हंयो प्रदूषित जावपाक लागल्यात। ते खातीर उदका स्त्रोत खात्यान आतां सावन व्हाळांतल्या उदकाचो दर्जो तपासपाचो निर्णय घेतला, अशी माहिती मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिली। तशेंच साळ न्हंयक जोडपी व्हाळांची पळोवणी करतले अशें मंत्र्यान सांगलें। आणि जेन्ना हांवें रिपोर्ट पळयलो, पोल्युशन रिपोर्ट ऑफ ऑल द रिवर्स, आय वॉज लिटल शॉक्ड. आणि त्यामुळे एक डिसिजन इमिजिएटली काल घेतलें हांवें, आनी तें म्हटल्यार एवरी सिंगल डिविजन विच इज रिलेटेड टू द रिवर क्लोज बाय will have one subsection particularly looking after the quality of water in that river. आणि त्यामुळे न्हंयचे उदकाची चेकिंग करता आसतना किंवा मेंटेन करता आसतना नाला जे आसा, कनेक्टिंग नाला जे आसा पळय न्ही, त्या नालाचो बी रिपोर्ट मेंटेन करपाचो काम जे आहा पळय न्ही, तें सब डिविजन करतले, जेणे करून क्वॉलिटी ऑफ वॉटर. हांव उदक म्हणटा आसतना परत एकदां रिपीट करता हांव की एक लक्षात घेयात, न्हंयचें उदक आमच्या गोंयच्या आनी व्हाळांतलें उदक आमच्या गोंयच्या इम्प्युअर जावचें कित्याक लागून. ज्या गोंयांत 120 इंच 130 इंच पावस पडटा आनी पवित्र अशें उदक आमकां मेळटा, तें उदक अपवित्र जावचेंच कित्याक. आनी हें जावपाचें काम जें आसा पळय न्ही, तें मुखाल्ले 4 म्हयन्याक जाता. डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील, मुखाल्ले 4 म्हयन्याक. कित्याक आमची सगळी सिवेज वॉटर जें आसा पळय न्ही, घरांतलें वगैरे वगैरे, हें सगळें उदक व्हाळांत सोडपाचें पवित्र काम आमी करतात. आणि त्यामुळे म्हजें एक अपील आसा सगळ्यांक की प्रत्येकान आपापल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी संबंधी जर थोडेशे प्रिकॉशन घेतले जर जायत, ज्या ताका हॅबिटेशन आसा, तें उदक व्हाळांत येवचें न्ही, म्हणून कारण व्हाळांतलें उदकच म्हणजे न्हंयचें उदक, भायलें उदक न्ही. आणि त्यामुळे हें आमी प्रिकॉशन घेवचें पडटलें. सन आय एम नॉट कमिंग फॉर मिटींग, आय एम कमिंग टू विजीट द स्पॉट्स वेर सम मेजर्स आर टू बी टेकन इमिजिएटली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.